आयज खूब उमेद जाता की तेंच्यांनी हो उपक्रम घेतला की फाटल्या दिसांचे दत्तप्रसाद म्हटलें की एक हायक तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलो आनी ह्या हायकाक खूब मोठो प्रतिसाद तेंच्यांनी लावलो. भायरसून आयकोंक मेळ्ळें खुबशे हितूंच्यान की जी स्ट्रेंथ फर्स्ट टायम एक प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक मेळ्ळी भंडारा समाजाची की युथान ती दाखयली आनी सगळे वेल क्वॉलिफायड एज्युकेटेड लिटरेट अशे भुरगे सगळे जेन्ना एकठांय येता तेजो सगळ्यांचो जेन्ना एक मनोमिलन म्हणजे सगळ्यांचे एक विचार एकठांय येता तेन्ना नक्कीच म्हाका दिसता हितूंच्यान कितें बरें घडटलें हितून बरो आपल्याक कितें बरें पळोवपाक मेळटलें हेची हांव आशा बाळगितां. आयज तेंच्यांनी हो आरती बूक प्रकाशन हांगासर उक्तावणाचो सोहळा हांगासर केल्लो आसा तेंकां हांव परबी भेटयतां. खूब वर्सां पयलीं गणपती जो बसयल्लो टिळकान तेच्या फाटल्यान सुद्दां मोटीव आसलो आनी तो मोटीव म्हणजे लोकांक एकठांय हाडचें आनी जो अत्याचार जाल्लो इन ब्रिटीश रूल त्या अत्याचाराच्या अगेन्स्ट बंड करपाक ओपनली करपाक मेळना पूण तेका लागून सगळ्यांनी एकठांय हाडून एक अंडर वन बॅनर कशें हाडून पळयतले तेणें गणपती सुवाळो केलो. म्हाका दिसता आयज अनरेस्ट इन द सोसायटी जावं अनरेस्ट जे आसा तेका वाचा करपाक म्हाका दिसता यूथ इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म आनी युनायटेड यूथ जर आसत जाल्यार दे कॅन टेक पीपल अहेड आनी जे थोडे इश्यूज आसा अनरिजॉल्वड इश्यूज इन द सोसायटी कॅन बी एड्रेस्ड एट दॅट पर्टिक्युलर लेवल एंड एड्रेस्ड व्हेरी वेल. आयज हो आरती बुकाचे जे प्रकाशन सोहळ्याचे हे जाता प्रकाशन सोहळो जो आसा ताका हांव सगळ्या आमच्या युथान खास करून तेंचें अभिनंदन करता कित्याक खूब शॉर्ट टायमान तेंच्यांनी हो बूक पब्लीश केल्लो आसा. आरती संग्रह तेंच्यांनी तयार केल्लो आसा आनी तेजे आयज उक्तावण जाता आनी हेच्या पयलीं तेंच्यांनी 2-3 कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा मोठ्या प्रमाणान आनी तांकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तेंच्यांनी अशेंच काम करचें आनी आमचो सगळ्यांचो तांकां बरें सहकार्य सदांच आसतलें इतलेंच सांगता. ह्या आरतीच्या पुस्तकाचें वितरण करता आसतना आमकां खूब आनंद जाता आनी ह्या वितरणा सोहळ्याक आमचे मदीं आसा बाब जयेश साळगांवकर MLA आनी आदले मंत्री तशेंच बाब दयानंद मांजरेकर आदले मंत्री माझे वांगडी उपाध्यक्ष बाब रुपेश नायक कावन्सिलर नागवेकर युवा प्रेसिडेंट बाब तुषार आसोलकर दत्तप्रसाद नायक जेणे सदांच ह्या कमिटीक लागून वावुरलो आनी समाजा लागून तेजो वावुरता ते आमचे मदीं आज आसा. आनी पत्रकार भावांनो गोंय हें कलाकाराची भुमी आसा. हांगा मोठमोठे कलाकार जावन गेले जिचे सारके जेणी नांव गोंयानच न्ही भायर सुद्दां कमयलें. जी लता मंगेशकरा उषा मंगेशकर आसा आशा भोसले आसा रतनाय मंगेशकर आसा मास्टर दत्तराम जो नाटककार जावन गेलो. मागीर बाब शिरगांवकार भजनी मंडळा पयलीं तो आशिल्लो भजन करतालो. अशे कई कलाकार आमचे ह्या गोंयांत जल्माक येयले. ताका लागून चवथीचे निमतान जे आज आमकां पळोवंक मेळटा पयलीं आमी ल्हान आसतना इतली तितली प्रसिद्धी त्या आरतीन जायनाशिल्ली पूण जशें जशें गोंय स्वतंत्र जालें आनी स्वतंत्र जाले नंतर प्रत्येकान आरतीच्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो चाली बसोवन ह्यो आरती सुरवात केल्यो आनी जेव्हा आरती वाजयता आसतना एक तरेचो तुका उर्बा येता एक शक्ती येता आनी तुका पळोवपाक सुद्दां एक वेगळी तरेची ताका हें आसा ते चाली आसता. संचलन करताना म्हटलें की दत्तप्रसादाचें नांव घेताना तो युथानूय ना आनी जाणट्यांूय ना कृष्ण कारण जाल्यार तो एक म्हत्वाचो रोल म्हणजे कोऑर्डिनेशन युथान आनी जाणट्यांचें एक खंय तरी मिलन करपाक लागून तेचें काम आसा. आमचे दत्तप्रसाद नायक आरती संग्रह म्हटल्या नंतर ह्या दिसांनी आरती संग्रहाचेच इनॉग्रेशनां जाता. हांवें एक 2 इनॉग्रेशन्स केली ह्या दिसांनी आनी खरें जाल्यार आरती संग्रह पयलो रिलीज जाल्लो मागीर भाशणां जाल्ली कारण आरती संग्रहाची क्वॉलिटी भितरले कंटेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर हें करता ठरोवंक मेळटा